वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. पळय म्हाका सांगता आपणाक दाखयना का खंय. गुड मॉर्निंग. तर आयज न्ही शेनवार, तर सकाळचे आता जरा 11:15 सुमार 11:20 जाली आणि आयज न्ही हांवें तिकळी येल्लो कलरची लायल्या. सो हांगा दिसत ना, तुका दिसता रे म्हागेली तिकळी लायल्या ती दिसता, हांगा जर दिसत ना मातशी. तर आयज न्ही शेनवार, सकाळचे जाल्यार 11:15 सुमार आणि हांव भितर किचनान आशिल्लें रांदतालें. आयज सॅटर्डे न्ही, तर शिवराक सदांच हो बोवाळ मारता, मसाल्याचें करनाका, तेलाचें करनाका. कालच तुमकां एक सांजची रेसिपी शूट करून दिली वडा, सो ते बीन ऑयली जालें न्ही खावप. आयज ताका कांय हेवी नाका खंय, बेजार येता खंय ताका गरमेक. म्हटल्यार अशें हेवी मसाल्याचें बी खावपाक जायना न्ही. दनपारचें जेवपाक जायना, रातचें तर कशेंच कांयच जायना. राती आनी आमी दोगूय जाण जेवलीच ना. हांव म्हणटा तूं रातचें जेयत ना, मेनली हो जेयतालो, बट नॉनवेज आसून सुद्दां काल जेयलो ना. नाका खंय ताका गरमेक. अशें म्हणून आयज लायट अशें जेवण करता. कालच डिसायडेड आशिल्लें, जेन्ना ऑयली काल सांजचे केल्ले पळय न्ही स्नॅक्स, तेन्नाच म्हाका हेणें सांगलें फाल्यां आनी शिवराक जेवण जें आसा पळय न्ही सामकें एकदम लायट अशें कर म्हणून. तर ताका लागून कालच डिसायडेड करून म्हळ्यार कालच डिसायड अशें करून दवरलेलें. म्हणून आयज सकाळीं उठून न्ही पटपटीत घरांतली बाकीची जी सगळीं कामां आसता पळय न्हू ती कामां केलीं आनी रांदपाच्या तयारेक लागलें. कितें आसता जाणा, जेन्ना जेन्ना हांव व्हिडिओ शूट करता पळय न्हू तेन्ना हेंकां येवपाकच जाय आवाज करत. सद्दां तशेंच करता. सकाळ फुडें उठून पटपटी सगळीं घरांतलीं कामां जालीं, सकाळ फुडें सगळीं कामां केलीं ना, मागीर जेवणाचे तयारेक लागलें. कालच जर डिसायड करून दवरलें न्ही जाल्यार बरें जाता, टेन्शन आसना. सकाळ फुडें उठून हेका पयलीं विचार, ब्रेकफास्टाक कितें करया रे, जेवपाक कितें करया रे, हें मागीर हेगेलें एकूच आन्सर आसता. कितें रे तुगेलें आन्सर? हेच आन्सर तुमकां आयकुपाक येना जाल्यार हांव रिपीट करता, तुका कितें जाय तें कर, कितें करपाक दिसता तें कर, हेच आन्सर आसता तेजे कडेन. तर तो तेच सांगता. मागीर तें हांवें चिंतप जाता, हो मसाल्याचें नाका म्हणटा, तेलाचें नाका म्हणटा. मागीर सगळ्यात बेजार येता, कितें करूं कितें नाका अशें दिसता. दाळ कालच खालें, रोस करता मागीर हो नाका म्हणटा, अशें जाता. तशें म्हणून कालच डिसायडेड आशिल्लें की आमचें आयज आमी मसाला भात आनी पनिराचें कितें अशें ड्राय अशी रेसिपी करतलें म्हणून. तर किचनान हांव तीच तयारी करतालें. तर म्हटलें करतात न्ही तुमकां बी शूट करून दाखोवया अशें म्हणून. प्रॉपर रेसिपी अशें म्हणना, जशी हांव करता पळय न्ही तशें. गरमेक बी जेवण वचना, एकूच टायमा खातीर कितें करपाक जाय न्ही, लायट अशें जाल्यार अशें लायट असो मसाला भात इन सेन्स मसाला चड यूज करप ना, लायट असो. आनी पनिराची एक पळोवया कितें चिली बीन. एक्चुली हांव चिली करतलें म्हणून तयारी करताली सगळी, बट कितें जालें जाणा, कॅप्सिकम ना घरांत. आयज सॅटर्डे, फाल्यां संडे मार्केटान वतले न्ही आमी, सो कॅप्सिकम हाडलेली ना. हेका हांवें थंय शॉपार धाडलें हाड म्हणून. पळय जाल्यार तेंचे कडेन बी ना हें कॅप्सिकम. सो हांवें सगळें चॉपिंग बी करून दवरलां. आतां कॅप्सिकम नासतना चिली करता. अशें हेकाच लागून हांव म्हणटा की म्हाजे कडेन थोडेशे इन्ग्रेडियंट ना आसतनाच हांव करता न्ही, सो ताका लागून अशें म्हणना की हांव तुमच्या वांगडा रेसिपी शेअर करता म्हणून. जस्ट न्ही हांव रांदता तें तुमकां शूट करून दाखयता. चला, तर थोडीशी चॉपिंग जी आसा पळय न्हू ती हांवें करून दवरल्या. या किचनान रांदया. 11:15 जाता ते आसा, व्हडलो कांय टायम जालो ना. तरी पण बेगीन रांदून घेवया, मागीर सुसेगाद बसपा मेळटा. हो बीन आसा न्ही आतां या किचनान बेगीन. आनी हेका पळय हांगासर फॅन बी चालूच, फॅन बंद करता. आतां या आमी किचनान दाखयता तुमकां हांवें जी थोडी तयारी करून दवरल्या ती. तेच्या पयलीं ट्रायपॉड. सो ट्रायपॉड जो आसता पळय तो म्हाजो हांगाच आसता सोफाचेर, तो घेवन या आमी. थोडीशी तयारी इन सेन्स हांवें हांगासर न्ही चॉपिंग करून दवरलां. म्हटल्यार मसाला रायस आनी पनिराची जी रेसिपी करतलें पळय हांव चिली, तेच्या खातीर न्ही हांवें चॉपिंग करून दवरलां. तर हें सगळें मिक्स आसा आतां. म्हटल्यार टमाट आनी कांदो जो आसा पळय न्हू तो मसाला रायस करपा खातीर, आनी हे बाकीचे जे आसा पळय न्हू ती चिली करपा खातीर म्हणून हांवें हें केल्लें. म्हणल्यार म्हाका कॅप्सिकम मेळूना. आतां हो म्हणटा तुवें चिली करता म्हटलें ना, चिलीच कर खंय विदावट कॅप्सिकम. हो लिंबाचो रस बी काडून दवरला हांवें. आनी हांगासर ठेचून घेतला आलें, लसूण आनी ग्रीन चिली जी आसा पळय न्हू ती मातशी ठेचून घेतल्या. सो हें सगळें करून दवरलां. तर रेसिपी जी आसा पळय ती करपाक हांव स्टार्ट करता. तर आमच्या दोगांच्या खातीर न्ही एकूच टायमाक, सो हें बारीकशा तोपान हांव करून घेता. चड मोठें आयदन घेतलें न्ही मागीर चड जाता ती आनी सोंपना.
एक तर म्हाका जबरदस्ती ती सोपोवपा पडटा ना जाल्यार मागीर भायर उडोवपाची. सो ताका लागून पयलींच बारीक आयदनान करता. आयदन तापलें की ना हितून तेल घालया. तेल तापलें की ना हितून घालता मेथी, उडीद दाळ आनी जिरें. जिरें बरें फुल्ले उपरांत आतां हांव हितून घालून घेता कांदो. कांदो जो आसा पळय न्हू तो हांवें हांगासर लांब असो कट करून घेतला. म्हणल्यार लांब स्लायसीस अशे कट करून घेतला. तुमी जाय जाल्यार बारीक चॉप करून बी घेवपाक शकता. तर हे पळयात कांदो जो आसा पळय न्हू तो आमचो हांगासर बरो मोव पडला आनी पिंकीश ब्रावन असो न्ही कलर आयिल्लो आसा. आतां आमी हितून नेक्स्ट म्हणल्यार घालून घेवया ती आलें, लसूण आनी ग्रीन चिली जी आमी धडोवन घेतलेली पळय न्हू ती. हे आतां आमी टमाट न्ही हितून आमी आतां बरें मिक्स करया. आनी टमाट जे आसा पळय न्हू ते मोव पड मेरेन आमकां आतां हितून शिजोवन घेवपाक जाय. म्हणल्यार तळसून घेवपाक जाय. तर तुमी हांगासर पळोवपाक शकता टमाट जे आसा पळय ते म्हाजे बरें शिजला. एकदम सामकें मेल्ट जाला. 1/4 स्पून इतलो हांवें हांगासर हळदीचो पावडर घेतला. नेक्स्ट हांव हितून घालता पाव भाजी मसाला. आतां हांव हितून थोडेंशें मीठ घालून घेता. आतां हांव हितून मातशें उदक घालता. एक 2-3 चमचे अशें हांवें उदक घालून घेतलें. मसालो जो आसा तो बरो मिक्स जावपाक जाय न्ही अशें म्हणून ना पोनाक लागता तें सगळें. मसालो मातसो बरो मिक्स करून मातशें शिजोवन घेवया. मसालो मातसो बरो मिक्स जाल्या उपरांत न्ही हांव आतां हितून घालता बॉयल करून घेतलेले बटाट. हांगासर न्ही एक मिडियम सायजाचो बटाट जो आसा पळय तो हांवें बॉयल करून घेतला तो घालता. तुमी बटाट जर जाय न्ही जाल्यार घातल्यार जाता. ना जाल्यार घालना जाल्यार बी तशें कांय ना. कंपल्सरी असं ना. जाय जाल्यार तुमी बटाट किंवा कॉलीफ्लावर जो आसता पळय तो बीर घातल्यार जाता. म्हाका हांगासर बटाट घालून आवडटा जो मसाला भात करता पळय न्हू तेका. सो तेका लागून हांवें हांगासर बटाट घातला. सो हांगासर 2 मिनटां जाल्ली आसा म्हाजी. आतां न्ही हितून हांव रायस घालून घेता. एट लास्ट तो रायस हितून घालून घेता. रायस जो आसा पळय तो म्हाजो बरो मिक्स करून जाल्लो आसा. आतां न्ही वयल्यान हांव घालून घेता एक मॅगी क्यूब. ऑब्वियसली आयज शेनवार म्हणटकी वेज मॅगी क्यूब जो आसा पळय तो घालता. आनी तेज्याच वांगडानी आमी आतां हितून घालून घेवया ग्रीन कोरिएंडर. सो कोरिएंडर जी आसा पळय न्हू ती बी मिक्स करून घेता हितून. आनी आमचो मसाला भात जो आसा पळय न्हू तो रेडी जाल्लो आसा. आतां आमी गॅस करया पयलीं म्हटल्यार बंद. हेका सगळें ड्राय न्ही हें नाल्यार पोना लागून वयता. सो तेका लागून चड वेळ रायस घालून जातकीर शिजोवप ना. म्हणल्यार हांव गॅस ऑन दवरप ना. तर हें जाल्लें आसा आमचें आतां. तर हें एक थोड्या टायमा खातीर धांपून दवरुया. पनीर चिली करपा खातीर न्ही हांवें हांगासर घेतला 200 ग्राम इतलो पनीर. सगळ्यात पयलीं न्ही पनीर जो आसा पळय न्ही तो आमी मॅरिनेट करून घेवया. सगळ्यात पयलीं हांगासर मीठ लावन घेता. नेक्स्ट हांव हांगासर अर्दो चमचो इतलो न्ही रेड चिली पावडर घालून घेता. हे न्ही दोनूय आमी आतां बरें मिक्स करून घेवया. चड असो हात घालून मिक्स करपाचें ना. पनीर जो आसा पळय तो रोखडोच असो पिसडटा न्ही तेका लागून हालोवनूच मातसो मिक्स करून घेवया. हितून न्ही हांव आतां एड करता एक चमचो बरोसो न्ही लिंबाचो रस. आनी हें न्ही मातशें परत एकदां मिक्स करून आमी न्ही अशेंच काडून सायडीन दवरुया एक 10 मिनटां खातीर. एक पनीर मॅरिनेट करपाक दवरून न्ही आमची ऑलमोस्ट 10 मिनटां सुमार जाल्ली आसा.
आता न्ही फर्स्टली आमी हा पनीर जो आसा पळय न्हू तो मातसो फ्राय करून घेवया थोडेशे तेलान भितर. तेल जें आसा पळय न्हू तें म्हाजे सायडीन तापलें आनी तेल तापले उपरांत न्ही हांव हितून मागीर घालून घेता 1 चमचो भर इतलो कॉर्नफ्लावर जो आसा पळय तो हांव पयलीं लायना मॅरिनेट करता आसतना, कित्याक कितें उदक बी सुटलें न्ही सगळें मागीर पिचपिचीत जाता. ताका लागून हांव कितें करता तेल बी तापले उपरांत न्ही लास्ट असो न्ही कॉर्नफ्लावर घालून घेता. सो कॉर्नफ्लावर बी आमी मातसो हितून टॉस करून घेवया. आता न्ही पनीर जो आसा पळय न्हू तो हांव ह्या तेलान घालून घेता. सो एक एक करून न्ही इंडिविज्युअली असो घालपाचो, एट अ टायम सगळें घालपाचें ना. सारकोच न्ही असो आतां हांव घालून घेता हितून. तर पनीर जो आसा पळय न्हू तो म्हाजो बरो दोनी सायडीच्यान म्हणल्यार चारय सायडीच्यान खरपूस असो भाजून जाल्लो आसा. आतां हांव एक न्ही प्लेटीन काडून घेता. पनीर फ्राय करून काडल्या उपरांत न्ही उरता त्याच तेलान भितर न्ही हांवें हांगासर बटर जें आसा पळय न्हू तें घालून घेतलां. मेनली अंदाजान अशें 1 चमचो भर हांवें बटर घेतलां. सो बटर मेल्ट जालें की ना आमी हितून सगळ्यात पयलीं म्हणटा ती घालपाक जाय ती गार्लीक. हांगासर हांवें 3 ते 4 लसणुच्यो पाकळ्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो बऱ्यो बारीक अश्यो चॉप करून घेतल्या. त्यो 1-2 मिनटां हितून भाजून घेतले उपरांत न्ही हांव हांगासर घालून घेता ग्रीन चिली आनी जिंजर. ग्रीन चिली आनी जिंजर बी जे आसा पळय न्हू ते बी हांवें हांगासर बारीक चॉप करून घेतलां. तिनूय जे आसा पळय न्हू ते आमकां हांगासर 1-2 मिनटां मातशें हितून भाजून घेवपाक जाय, सो दॅट तेजी हरवटसाण जी आसा पळय न्हू ती कमी जावपाक जाय. एकदां हें बरें अशें ब्रावन अशें टर्न जावपाक लागलें की ना मागीर आमी हांगासर घालून घेवया कांदो. एक सामको बारीक असो कांदो हांवें हांगासर बारीक चॉप करून घेतला. जर तर तुमचे कडेन स्प्रींग ओनियन आसा न्ही कांद्याची पात जाका आमी म्हणटा ती सपोज आसा न्ही जाल्यार तेजो जो कांदो आसता पळय न्हू तो तुमी हांगासर बरो बारीक चॉप करून घातल्यार जाता. कांद्याच्या पातीचो जो कांदो आसता पळय न्हू तो घातलो की ना चड टेस्ट बरो येता. म्हाजे कडेन हांगासर अवेलेबल नाशिल्लो ताका लागून हांवें हांगासर न्ही बारीक असो कांदो जो आसा पळय तो चॉप करून घातलो. 1-2 मिनटां कांदो न्ही हितून बरो भाजून घेवपाक जाय आमकां, मातसो असो गोल्डन जायो बसून. आनी एकदां कांदो गोल्डन ब्रावन टर्न जालो की ना आमी हितून घालून घेवया ती मेन म्हटल्यार सगळी सॉस. हांवें हांगासर 1 चमचो असो बारीक जो चमचो आसता पळय न्हू तो 1 चमचो हांवें हांगासर घातला. रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टोमॅटो कॅचअप आनी सोया सॉस. हे सगळे सॉस जे आसा पळय न्हू ते आमी हितून 1 चमचो असो घालून घेवपाचो. चमचो जो आसा पळय न्हू तो बारीक चमचाचो अदमास तुमकां हांव हांगासर सांगता. जर तर तुमचे कडेन मोठो चमच्यान तुमी घालता न्ही जाल्यार तुमी अर्दो चमचो बी घातल्यार जाता. आनी सगळे सॉस घालून जाले उपरांत आमी सॉस जे आसा पळय न्हू ते कांद्यान बरें मिक्स करून घेवया. आनी जेन्ना आमी सॉस घालता पळय न्हू तेन्ना गॅसाची फ्लेम जी आसा ती आमची एकदम लो आसपाक जाय. मोठी जावं मिडियमार दवरप ना. सॉस जे आसा पळय न्हू ते जळपाक लागता. सॉस बरें मिक्स करून जाले उपरांत हांव हांगासर घालता कांदो जो हांवें क्युब्सान कट करून घेतला पळय न्हू तो कांदो. आनी जर तर तुमचे कडेन शिमला मिर्च आसा न्ही जाल्यार कांदो आनी शिमला मिर्च न्ही दोनी एट अ टायम हांगासर घालपाच्यो. म्हाजे कडेन शिमला मिर्च ना आशिल्ली सो ताका लागून हांवें हांगासर फक्त कांदोच घातला. कांदो 1 मिनटा भरा खातीर असो मातसो परतून घेतलो की ना हांवें हांगासर घातल्या ती कॉर्नफ्लावराची पेस्ट. म्हटल्यार 1 चमचो भर कॉर्नफ्लावरान 4 चमचे अशें उदक हांवें घालून ही पेस्ट रेडी केल्ली. बट ती न्ही घालतनाच रोकडीच दाट जावन येवपाक लागली सो ताका लागून मागीर हांवें हांगासर आनी थोडे अर्दी वाटी सुमार उदक घालून ही पेस्ट जी आसा पळय ती पातळ करून घेतली. एकदां हें सगळें बरें मिक्स करून जालें की ना आमी आतां हितून घालून घेवया मीठ अकॉर्डिंग टू टेस्ट. आनी मीठ जें आसा पळय न्हू तें घालता आसतना मातसो तुमी न्ही अंदाजान घालपाचें, कित्याक आमी जे सॉस घातला पळय न्हू तितून मीठ आसताच. म्हणल्यार सोया सॉस जे आसा पळय न्हू जे आमी घातलां तितून न्ही खारट आसताच. सो ताका लागून मातशें मीठ कमीच घालपाचें. परत घालपाक पडल्यार कोता येता, खारट जावूं जायना. आनी मागीर हांवें हांगासर एट लास्ट घातला तो पनीर जो की आमी फ्राय करून घेतलेलो. सो बरो क्रंची असो पनीर जो आसा पळय तो हांवें हितून घालून घेतला. आनी मातसो मिक्स करया. आनी हांगासर आमची पनीर चिली जी आसा पळय न्हू ती रेडी आसा. कॅप्सिकम ना हितून, बट कॅप्सिकम ना आसतना सुद्दां न्ही चिली बरी मस्त अशी जाल्ली. तर हें पळयात ताट जें आसा पळय न्हू तें हांवें रेडी केलां. आयचें सिंपल अशें जेवण आमचें मसाला रायस आनी पनीर चिली. स्पून दित राव.
जेव आनी सांग कशें जालें तें. बरें जाला आनी चिली. झगडटा पनीरा वांगडा. कितें तुगे फ्रेंड जाल रेस्टॉरंट बरें जालें आनी लायट अशें कळणी आहा. तर हें जेवण जेवपी आनी हांगासर चालू आसा न्यूज. आतां जस्ट टी व्ही लायला आनी हें तेजें ताट. तेणें जर तुमकां सांगलें कशें जालां तें आतां आमी बी जेवन घेतात आनी मेळटा तुमकां. तर तेजें ताट हें म्हाजें ताट. तर म्हाका न्ही मागीर फोटोज एक दोन क्लिक करपा जाय म्हणून हांवें अशें सर्व करून घेतलां. तर हें सगळें करून घेता हांव जेयता. आनी गरमे दिसांनी न्ही असलें जेवण बरें जाता मातशें लायट अशें. लायट बट टेस्टी आनी यम्मी. मातशें डिफरंट अशें कितें सदांच दाळ भात बी खावन बेजार येता न्ही सो ताका लागून. तर चलात तर जेवन घेता आमी आनी मागीर मेळटा तुमकां. हें पळयात जेवण जें आसा पळय न्हू कितलें बरें जालां. टेस्टी जालां. तुका बरें लागूं ना. जेवण टेस्टी जालां यम्मी जालां बरें बी लागलें. बट वॅज म्हणून पळया जितलें वाडलेलें तेजे अर्दे बी जेवूं ना. आवाज बारीक कर. तोंड पळयात. शेनवारान सोमार येयलें म्हणटा आमचें तोंड अशें आसता. सगळें जेवण जालें आतां नाका खंय ताका पुरो. तेच जर नॉन वेज आशिल्ली बिरयानी आशिल्ली जाल्यार उरता आशिल्ली. गरमी आनी चिकन जाय. तर इल्लेशें वाडून दिल्लें तुमी तर पयलें तेजे अर्दे जर तशेंच सांडलां जालें आतां. डेलीचेंच हें म्हणल्यार वॅज आसता तेन्ना एवरी टायम अशेंच. हॅलो गूड इवनिंग. सांजची न्ही आतां 6:45 जाल्यां. हय आनी आमी न्ही आयज वयता रेडीजन बर्थडेक. आयज न्ही आमकां एक बर्थडे इन्विटेशन आसा. फर्स्ट बर्थडे इन्विटेशन आसा. सो थंयच वता. एक्चुली न्ही बेगीन वचपाचें आशिल्लें. हो येता आनी मागीर येवन रेडी जाता म्हणल्यार न्ही टायम जालो. 6:45 जाली. 6 वचपाचें अशें चिंतलेलें. हेकाच लेट जालो येवपाक आनी मागीर करंट नाशिल्लो आयन करपाक बी जाय आशिल्लें सो तें सगळें. तर आतां तुमी म्हणटली बर्थडे कोणाचो काय म्हणून. तर बर्थडे जो आसा पळय न्हू तो आमच्या नेबराचो. म्हणल्यार आमचे नेबर जे आसा पळय न्हू तेजे चेडवाचो फर्स्ट बर्थडे. नेबर जे आसा आमचे नेबर जे आसा पळय न्हू तेच्या नेबराच्या चेडवालो फर्स्ट बर्थडे. सांगप बी कितलें कन्फ्युजींग. सो तो बर्थडे. सो तूं शूज घाल हांव लॉक करता. तर तेचो बर्थडे फर्स्ट बर्थडे. सो थंय ताका लग्न करून ज्या कडेन दिला पळय न्हू थंय बर्थडे आयज. सो थंय वता आमी. लागीं हांगासरल्यान एक 10-15 मिनटांनी रे. 10-15 मिनटां. तर थंय वता आमी. बस आशिल्ली 5 सुमार न्ही बस आशिल्ली. एक्चुली हो म्हाका म्हणटालो बसीरूच चल म्हणून. बस आसा न्ही बसीर चल अशें म्हणून. मागीर हांवें ताका म्हटलें तूं यो हांव बसीर वता बट तूं लेट सुद्दां जाल्यार यो अशें म्हणून. कित्याक तेजो जो घोव आसा पळय तो आमकां बरो करता हेका बीन. बरो जाप बी करता येतना बीन अशें म्हणून. बरें जायना न्ही अशें म्हणून. आनी आमचो आयज सॅटर्डे हो म्हणपाक लेटूच या. आमकां काय खावपाक जेवपाक काय मेळना. आमी वॅज जस्ट बर्थडे वचपाचें वीश करपाचें येवपाचें. सो सुसेगाद वचून येवया गर्दी आसता न्ही अशें म्हणून. तर आतां 6:45 जाल्यां. 6 सुमार बर्थडेचो टायमींग दिल्लो. तर वता आमी रेडी जाल्यांनी आनी थंय वता. बर्थडे तर आमी पावता म्हणल्यार जाल्लो आसतलो. सो थंय वचून जें कितें शूट करपाक मेळ्ळें कितें जाल्यार शूट करून तुमकां दाखयता. चलात तर मागीर थंय वचून मेळया.